नमस्कार. आम्ही सध्या आता हांगासर गुजरात स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा थंयसर हांगासर आसा आनी तुमकां खबर आसतली की आयज शाळेचो पयलो दीस आनी आयज इलेक्शनाचो कावंटिंगाचो दीस म्हणून दोनूय दीस आयज बरोबर आसा. पण कांय दीस पयलीं हांगासर लोकांनी उलयल्लें की स्कुलाचो जो रिओपनिंग डे आसा तो पोस्टपोन करचो म्हणून. पण जेन्ना आमी हांगासर आयले आनी जेन्ना भुरग्यांचो एक्सायटमेंट पळयलो, पेरंट्साचो एक्सायटमेंट पळयलो, तेन्ना आमकां खंयसर दिश्टी पडोंक ना की आयजचो दीस हो पोस्टपोन जावंक जाय म्हणून. बरें दिसता. हा बरें दिसता. एक्सायटेड आहा तूं? हय हय. हा म्हणजे पावसान सुद्दां भुरगे सगळे स्कुलान पावतकूच पावसान येवचे अशें पावसा कडेन मागणी केल्या आनी हे अकादमीक वर्स खूब मजेचे वतले. भुरग्यांक नवीन एज्युकेशन पॉलिसी सरकार इम्प्लिमेंट करपाचे मार्गार आसा. तेन्ना वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अँड आय विश ऑल द बेस्ट टू माय चिल्ड्रन्स एज वेल एज ऑल द स्टुडंट फॉर दीस अकादमीक इयर. ओके. आयज कावंटिंग दीस. सो कावंटिंग काय दीस पयलीं अशें दिसतालें की पोस्टपोन करचें स्कूल अशें. तुमकां ते योग्य दिसतालें? कशें हांव गव्हर्मेंट एम्प्लॉई म्हणटकूच हांव हाजेर कॉमेंट करचें ना. आय वूड नॉट लायक टू कॉमेंट ऑन दीस. पण पीपल वील मॅनेज. कारण एका वेळार आज अशी आसा हें की लोकांक खूब गोश्टींनी एकाच वेळार मनीस हँडल करूंक शकता. तेन्ना हांगा भुरग्यांक सोडून आमी आतां वचून घरा कडेन टीव्हीचेरूय पळयतलो निकाल कसो कितें लागता तो. कित्याक 2 म्हयने भुरग्यांची एन्जॉयमेंट केले, सगळे केले. पूण स्कूल टायमार स्टार्ट जावंक जाय. बाकीचें कितेंय आसूं तें, पूण स्कूल म्हणटा पळय भुरग्यांची ती उमेद आसता पळय ती ते आमच्या भुरगेपणाची ती सारकी त्या टायमाकूच जावंक जाय. 2 दीस फुडें धुकल्ले हे धुकल्ले तशें नासता. हय, खूब जाणांनी म्हटलें की आयज कावंटिंग डे, स्कूल फुडें धुकलूंक जाय. भुरग्यांचो कांय फरक पडना. भुरग्यांक कांय फरक पडना कावंटिंगाचो. कावंटिंग आपल्या जाग्यार, स्कूल आपल्या जाग्यार. प्रत्येकाचे स्कुलाचे आहा. सगळे ऑल गोवाचे स्कूल जाले न्हू. भुरग्यांक पॉलिटिक्सान हाडपाचें ना. भुरग्याची हे आसता. पयले दिसा फुलां हाडून तेंच्यांनी देवाक घालप, हें घालप, आमचे हिरकेवराचे हें घालप, ते सगळें ठीकठाक रातीच करून दवरला. कितेंय जावं, आमचे पावस पडून जाल्यार आनी कितें जावं, भुरग्यांचो टायम टू टायम. पॉलिटिक्स भुरग्यांक इनवॉल्व करप नासता. पॉलिटिक्स आपल्या जाग्यार, भुरगे आपल्या जाग्यार. शिक्षण हे महत्वाचें न्हू. I'm Swapnita Nagrekar, the headmistress of Saraswati Vidyalaya High School. Now today is the 4th of June. We have started the school. The students have all come, lot of enthusiasm. They were very eager to go to their classes, to meet their friends. Now as of arrangement in the holidays only we have cleaned the classes, done bench repairing and all. And the students also are very good. Only the excitement is very nice to see. So we have welcomed them all. And yes, we are starting the new year with a lot of enthusiasm. जी उमेद पळोवन तांकां दिसता की खरी तर स्कुलाची खूब वाट पयल्या तेंच्यांनी रिओपन जावपा खातीर. आनी तेंची न्यू बॅग्स, न्यू युनिफॉर्म, न्यू वॉटर बॉटल, सगळे खूश आहा ते पळोवन. सो सगळ्या भुरग्यांक बरे विशेश आनी शुभेच्छा दिवन हे तेंचे वर्स फुडें बरें वचपाचें आनी बरो अभ्यास करपाचो. सिद्धार्थ बाबू, एक 2 दीस पयलीं अजून पावस स्टार्ट जावंक ना आनी 2 दीस 4 तारखेक स्टार्ट शिक्षण खात्यान सुरू केलें. हेच्या बद्दल कितें म्हणणें आसा तुजें? एक्चुली हय, वर्सा 5 नाल्यार 6 तारखेक स्टार्ट जाताले. बट अजून पावसूय स्टार्ट जावंक ना. मातशी भुरग्यांक गरमी जातली. बट तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतला ते कितें तरी चिंतूनच घेतला आसतलें. आयज आमच्या हेचो रिजल्ट आसा इलेक्शनाचो. आनी पालकांक एक्चुली एक्सपेक्टेशन आसलें की आयज स्कूल मातशें फुडें वयतलें, 1-2 दीस वयतले फुडें. बट हे सायडीक नॉर्थ गोवा सायडीक व्हडलेशें कांय डिस्टर्बन्स जावचें ना, तेच्या खातीर तेंच्यांनी तशें केलां अशें दिसता. बाय, तुजें नांव कितें? माझे नाव क्षीरजा विष्णू नायक. आता हांव 4थीक पावला. 4थीक पावला. तुका खूब दिसांनी स्कूल ओपन जाता, पूण कशें दिसता तुका? म्हाका खूब बरें दिसता आनी मजा दिसता. मजा दिसता? कित्याक लागून? कित्याक स्कूल स्टार्ट जाल्यार घरा बसून वाज येतालो. वाज येतालो? हय आतां परतून फ्रेंड्सांक मेळपाक मेळटलें न्ही? हय. ओके. सो एक्सायटेड आसा?